हो मिनी बीच हो फाटीं 2.5 वर्सां जालो मोडलेलो. तेन्ना आमचे इलेक्शनाचे कावंटींग जावन रोखडेंच इलेक्शन डिक्लेअर जालें तेन्नाच हो ब्रीज मोडलेलो. आमी रोखडो ताबडतोब सराच्या कानार घातलो. सरान आमकां रेजोल्युशन घेवन हो ब्रीज करपाक लायलो. आमी खटपट सगळी करीत रावले. 2 फावटी रिजेक्ट जावन आयली फायल. परत आमी फॉरवर्ड केली, सराच्या कानार घातले. सरान ताबडतोब हो ब्रीज तयार करपाक हांगा डिपार्टमेंटाक प्रत्येक डिपार्टमेंटान पावर लावन सराच्या उतराक सगळो मान दिवन हेंच्यांनी सगळे PWDचे तशेंच कॉन्ट्रॅक्टान हातबोट घालून हो ताबडतोब ब्रीज सारको केलो. आमी वार्ड नंबर 5 वाडी तळावली पंचायत बरोबर पंचायतीच्या ओपोजीट आमी हांगा आसा. आज म्हाका खूब आनंद जाता. 5 वर्सां पयलीं ही मागणी आशिल्ली ह्या ब्रिजाची आनी तेन्ना पंच आमचे भारती आशिल्ले आनी त्या नंतर नवी पंचायत जाली आनी नवे पंचायतीन जेन्ना सरपंच बदल्लो, पंच बदल्ले तेन्ना तेंचें ध्येय आनी धोरण एकूच आशिल्लें की प्रलंबीत कामां आसा ती मुखार व्हरपाचें. म्हणजे कोणीच फाटल्या पंचायतीन जें काम घेतिल्लें तें बंद दवरा अशें कोणीच पंचांनी सांगूं ना. आनी त्या खातीर नवनिर्वाचीत जी पंच आसा तिणें हेचो सदांच पाठपुरावो केलो आनी परत एक रिजोल्युशन आमचे सरपंच आनी तांचे मेंबर बाबदिलेश आनी ताचे बरोबर बाकीचे सगळे पंचायतीचे मेंबरांनी घेतले आनी म्हजे कडेन पावले. पूण कर्मधर्म संयोगान एका वर्सांत पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचो मंत्री बदल्लो आनी मंत्री बदल्ल्या कारणान तो फायल परत आयली. जेन्ना फायल परत आयली ती बरोबर फेब्रुवारी म्हयन्या आयली आनी जेन्ना मार्च 2023-24 हें काम जें जावपा जाय आशिल्लें तें जालें ना. आनी त्या खातीर परत जेन्ना चीफ मिनिस्टरा कडेन म्हाका जी प्रायोरिटी घालची पडली आनी ती प्रायोरिटी चीफ मिनिस्टरान एप्रूव करून ही फायल परत आमी प्रोसेस केली. प्रोसेस करता आसतना आमचो GSR चेंज जालो आनी GSR परत एड करून सगळे एस्टिमेट रिकास्ट करून परत एकदां टेंडरींग प्रोसेस नवें चालू जालें. आनी त्या खातीर थोडो डिले जालो. डिलो म्हणजे थोडो न्हय, वर्सभर डिलो जालो. त्या बद्दल लोकांनी हें लक्षात घेवचें. पूण जेन्ना सगळी फायल प्रोसेस जावन कंप्लीट जाली, टेंडरींग प्रोसेस जालें आनी वर्क ऑर्डर दिवपाचो टायम आलो तेन्ना बाब दुर्भाटकाराक बेगीन काम चालू कर म्हटलें आनी सांगलें की लोकांक हेची गरज आसा. पंच म्हाका दिसता डेली आठवड्याक एकदां येताली. भारती परत सांगतालें आनी तांचें एकत्रीतपणे हें काम जालां सगळे पंचायतीचे पंच आनी सरपंचाचे. आनी लोकल जी पंच आसा तिचो एकूच ध्येय आशिल्लें की खंयच्याय परिस्थितींत हें काम जावपाक जाय. आनी त्या प्रमाणे आमी जेन्ना उलोवणी जाली आनी पंचायतीचो सरपंच आनी पंच म्हजे कडेन आयले आनी नाल्ल फोडपाक हांगा चालू करपा खातीर फोडया म्हटलें. हांवें म्हटलें तुमीच फोडना, नाजाल्यार नाल्ल फोडनासतना एका म्हयन्यात काम कंप्लीट करा आनी आमी इनॉग्रेशन करुया. आमी नाल्ल फोडूना अशें हें एकूच काम आसतलें की ज्या कामाक आमी नाल्ल फोडूना. नाल्ल फोडनासतना हें काम बेगीन जालें. म्हणजे हाचे फुडें नाल्ल फोडचो की ना हाचो विचार सगळ्यांनी करपा जाय. बरोबर 2 म्हयन्यांत बाब दुर्भाटकारान हें काम सोंपयलें. त्या बद्दल इंजिनियर आनी दुर्भाटकारांचें हांव मना पासून अभिनंदन करतां. अशीच फास्ट कामां करा. रस्तोय थोडो रिपेर उरला तोय कंप्लीट करा. उरलेले रस्ते आसा तेय कंप्लीट करा. लोकांचे तुमी जर बरें काम केलें लोक तुमचें अभिनंदन करतले. पूण तुमी जर वायट काम केलें इंजिनियरांनी आनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी जाल्यार लोक उलोवपाचे रावचे ना. हें लक्षांत दवरा. आमी लोकां खातीर आसा, लोकांची कामां करपा खातीर आसा आनी लोकांची कामां करता आसतना अत्यंत बरे तरेन काम कशें जाता हें पळोवपाची आवश्यकता आसा.